Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मोळ काळीज म्हाका रोसून दी, देवा एक नवो तिरोत्मो म्हजे भितर घाल. John chapter 11 verse 38 to 44. जेजू परत्यान कळवळाली बरोवन पोंडासरशी आयलो. माट्या बरी असलेले ते समाधेच्या बागलाक एक शिळा आड दवरलेली. जेजून म्हळे, ती शिळा पेलान काडा. मरण पावलेल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सोम्या तो मरून 4 दीस जाले. येदोळच ताका गाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तू सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. तितल्यार ताणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हणलें, बापा, तूं म्हाका आयकताय, देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यारय तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतले म्हणटच व्हडल्या तळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पाय फळयांनी रेवडायलेले आनी ताचे मुखां मोळलेसान गुठलायले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वसूं. Psalm chapter 127 verse 3. भुरगीं सरेस्पराचे देणे, कुशीचे फळ ताचे दान. Psalm chapter 119 verse 68. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. Luke chapter 1 verse 37. कित्याक देवाक 7 दीस जावचें कसलेंच ना.